डॉक्टर म्हाका आनीक सांगा की आतां आमी खुबशे फावटी म्हणजे ह्या सिजनांतलेच उलयता की आमी पळयता की दोळे येता आनी दोळे येवपाचे लोकांची तरेकवार कारणांय आसतात आनी ती तरेकवार मिसकन्सेप्टूय आसतात. म्हणजे मिसकन्सेप्ट हांवच तुमकां सांगता की आमकां दिसता की दुसऱ्याचे दोळे आयिल्ल्या भुरग्याक जर पळयलो किंवा मनशाक पळयलो म्हाका दोळे येतले हो लोकांचो एक गैरसमज. दुसरे म्हणजे आनी कितें तरी दोळ्याक अमकें घातलें काय ते दोळे येता ते वतले अशें आसता. म्हणजे ते तरेकवार आसा म्हणजे टू बी व्हेरी फ्रँक गोमुत्रा पासून स्वताच्या मुत्रा पर्यंत सगळे तरेकवार लोकांच्यो प्रयोगशाळा अशेंच म्हणूं येता. हय सो यू टेल मी म्हणजे मातशें विस्कटावन सांगात बाबा दोळे येवप म्हणजे कितें, ताका कितें जाता आनी ताका कितें करप. पयलीं म्हणल्यार हो टोटली व्हडलो मीथ जो आसा की दोळे येयल्ल्या मनशाक आमी पळयले जाल्यार आमकां दोळे येतले. तशें जायना. बरोबर. दोळे केन्ना येता की त्या मनशाचे दोळे तुका जर डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट फिजिकल कॉन्टॅक्ट जाता तेन्नाच दोळे येता. आतां दोळे येवप म्हणल्यार दोन भशेचे आसता. इन्फेक्शनाक लागून जावंक शकता नाजाल्यार एलर्जी. आतां एलर्जी आसा ते तितले स्प्रेड जायना म्हणल्यार ते त्या मनशाक एलर्जी आसल्यार जारूच येता नाजाल्यार ते ताका जायना. इन्फेक्शनाचे जे दोळे येता ते मातशे डेंजर, तातूंत मातशें सांबाळचें पडटा. घरान जे आतां आमी यूज करतात टॉवेल वा कितें कॉमन आयटम जे यूज करतात ते आमी शेअर करप ना जेका दोळे येता ते. टायम टू टायम ट्रिटमेंट घेवचें पडटा रोखडे दोळ्याक डॉक्टराक दाखोवन ताका आमी ड्रॉप्स दिवन ते सारके करूं शकता इन्फेक्शनाचे जे आसा ते. आनी दुसरें आसा ताका कितें करचें पडटा म्हणजे एलर्जीक मॅनिफेस्टेशन आसा जाल्यार एक्झॅक्टली वॉट यू वील हॅव टू. एलर्जीक मॅनिफेस्टेशन इज ऑल्सो अ रिकरंट कंडिशन म्हणल्यार ते आतां आयज जालें जाल्यार परत आनी 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान परत जावपाक शकता. सो तेकाय बी आमी ट्रिटमेंट दिवंक शकतात ड्रॉप्स थेंबे घालून. ते बी निवळटात थेंबे घातले उपरांत. बरोबर. सो ह्या दोनूय कंडिशनान डॉक्टरा कडेन वचून ताच्या मार्गदर्शना सकयल योग्य ते मेडिसीन घेवप वखद घेवप आनी ते फॉलो करप इम्पॉर्टंट. म्हणजे कितें आसा डॉक्टर म्हणजे खूब फावटी आमी पळयता की समजा जर आय एम द पेरंट म्हाका दोळे आयला म्हणून डॉक्टरान एक वखद दिल्लें आसा. हांव कितें करता म्हज्या चल्याक किंवा म्हज्या चलयेक जर जाल्यार ताकाय तेंच वखद घालता. हाचेर तुमचें भाश्य कितें आनी हाव सेफ आर दीस मेडिसिन्स बाय म्हणजे स्वताचे स्वता वापरप. तिसरी गोश्ट तुमकां म्हत्वाची विचारता म्हाका लास्ट टायम दिल्लें आसता वखद तेंच केन्ना तरी खंय म्हणजे दवरलेलें आसता कबटान आनी हांव काडून तें परत वापरता. हाव सेफ इज दीस प्रॅक्टीस. ना हे टोटली रॉंग. म्हणल्यार एकटे पेशंटाक आमी जे दितात वखद ते दुसऱ्यांनी घालप ना. कारण सांगता ते थेंबे घालता आसतना ते दोळ्याक कॉन्टॅक्ट जावपाक शकता. सो ते इन्फेक्शन आसा ते बाटलेचेर येतलें. ते बाटलेच्यान ते दुसऱ्या मनशाक वचूंक शकता दुसऱ्याच्या दोळ्यान. ते एक जालें. दुसरी म्हणजे आतां एक फावटी दिले डॉक्टरान ते ड्रॉप्स ते 1 म्हयनो ओपन केल्या उपरांत 1 म्हयनो वॅलिडिटी आसता तेजी. अच्छा. सो इवन ते सपोज एक्सपायर जावंक ना एक्सपायरी डेट येवंक ना तरी पसून ते 1 म्हयन्या वयर घालूंक शकना. 1 म्हयन्या भितर ती बाटली सोंपोवंक जाय किंवा ती डिस्कार्ड करूंक जाय. सो हे दोनूय सल्ले खूब म्हत्वाचे आसा. खूब म्हत्वाचें मार्गदर्शन आसा की जेन्ना तुमी एखाद्या दोळ्यान घालपाचें वखद ओपन केलें बाटली ताचे एक्सपायर जावना अशें समजलें तरी सुद्दां 1 म्हयन्याच्या वयर तें वापरप ना. करेक्ट. हो रूल नंबर 1. दुसरो जेन्ना एखाद्या मनशाक समज म्हाका वखद दिला तें हांव दुसऱ्या मनशाक दिवंक शकना कारण खंय केन्ना तरी त्या दोळ्याचो आनी हाचो जो टीप आसता त्या वखदाचे ड्रॉपराचो ताचो कॉन्टॅक्ट येता आनी तें इन्फेक्शन त्या मनशाक पास ऑन जावंक शकता. बरोबर. बरें डॉक्टर म्हाका सांगा तुमी आनी एक गोश्ट सांगले की एखाद्या मनशाक दिला तेंच वखद दुसऱ्यान वापरप ना. त्याच प्रमाणे म्हाका दिल्लें वखदूय हांवें लॉंग टर्म म्हणजे आफ्टर 1 मंथ कंटिन्युअस यूज करप ना. दॅट इज वन. म्हाका सांगा डॉक्टर हे दोळ्यान वखद घालतना वॉट इज द सेफ मेथड म्हणजे आय वील टेल यू सिंपल मेथड म्हणजे म्हजेच कडेन आयिल्ले किंवा केन्ना आमी फॉलो करता. केन्ना आमी कितें करता अशें पापणी ओपन करता आनी तातूंत घालता. केन्ना लोक कितें करता वयले लीड ओपन करता मागीर घालता. केन्ना लोक घालता आनी मागीर परत रोखडे दोळे बंद करता. सो वॉट इज द करेक्ट वे. बेस्ट म्हणल्यार की स्वता घालप न्ही दुसऱ्या मनशान तुका घातिल्लें चड बरें. म्हणल्यार ते सारकें जाता दोळ्यान घालप. स्वता घालता तेन्ना ते दोळ्यान पडले किंवा भायर पडले ते सारकें जायना. आनी वेस्ट जाता चड म्हणल्यार वखद वेस्ट जाता. सो दुसऱ्या मनशान घालता तेन्ना त्या मनशान न्हिदून रावचें न्हिदून घालपाचे थेंबे आनी पापणी अशी सकयल करपाची तुमी सांगले तशें. पापणी सकयल करून एकूच थेंबो घालपाचो. दोळ्यान एक थेंब्या वयर घातले जाल्यार ते वेस्ट जाता. म्हणजे आमच्या दोळ्यान एकूच थेंबो धरता एक टायमाचेर. एकूच ड्रॉप तेज्या वयर ते आनी घातले जाल्यार ते भायर पडटा. सो आनी समज केन्ना डॉक्टर हें आसता ऑइंटमेंट्स आसता ताचो कसो यू हॅव टू फॉलो द सेम रूल की सकयल पापणी अशी वयर सकयल काडून तातूंत ते खारप. हय म्हणल्यार ऑइंटमेंट आतां ते आमचे क्रीम कशी आसता तेतून आतां एक रायस ग्रेन तांदळाचो जो एक ग्रेन आसता न्ही त्या समान तितलो क्वॉन्टिटी आमी दोळ्याच्या सकयल पापणेच्या भितर घालपाचे. व्हेरी गुड. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट मेसेज. केन्ना डॉक्टर कितें आसता आमकां समज खूब दोळे आयला किंवा खूब त्रास जाला म्हणजे खूब वखद घालता काय बेगीन बरो जातलो. तर डॉक्टरान सांगला की एक रायस ग्रेन म्हणजे तांदळाचे कणाचे जितके एक तांदळाचे जितके क्वॉन्टिटी हे वॉल्यूम आसता तितक्या वॉल्युमाचेच मेडिसीन म्हणजे ऑइंटमेंट म्हणजे मलम दोळ्यान घालप दॅट इज द रायट प्रॅक्टीस. तशेंच दोळ्यात मग कितके चड दोळे आयले कमी दोळे आयले किंवा कितेंय प्रॉब्लेम जाल्यार सुद्दां फक्त एकच ड्रॉप घालप कारण ताच्या वयर दोळ्यांची अकोमोडेशन पावर आसना ते सगळे वेस्ट वता. सो ह्यो दोन गोश्टी म्हत्वाच्यो.
तिसरें वखद घालतना दोळ्यांच्या वखद घालतना न्हिदून पेशंटान रावचें आनी ताका दुसऱ्या कोणी तरी मनशान तातूंत वखद घालपाक ताका असिस्ट करपाचें हेल्प करपाक